हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कशे तुम सगळीं? वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. आणि होच प्रिन्सन वयर सोळा भायल्या बरे हा वेदर सारखे कितें सांगिता. सो आयज हांव न्हू सी फूड मिठाचे लायक कटलेट कोत्तोलें. सो हांव तुमकडेन शेअर कोत्तो तें हांव कितको कोत्ते भशेन आनीक पाटे केलोलें बरें जाल्लें. सो हांवें आयज आयको कोत्तलो तुमकां शेअर करुया. सो चोये भितून तें आतां हांव स्टार्ट कोत्ता. सो ते जाल मुटरी सगळें मागीर मेवता तुमकां. ओके, सगळें दाखयता तुमकां आतां हांव कितको केलें तें बी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्हू हें लागतलें आमकां सी फूड स्टिक्स घेयलाय. आमकां एशको मेवताय. सो तुमकां एशको मेळना जाल्यार लायक क्रॅब मास पासून कितें मेळटा जाल्यार क्रॅब घेवन उकडून तेजे पासून करूं जाता. ओके, सो हांवें म्हाका हें मेळमा एशको घेयलाच. ओके, 16 सी फूड स्टिक्स येताय तितून. आनी हांवें घेयले 6 गार्लीक क्लव्स. हे सगळें न्हू चॉप करपाचें बारीक. ओके, सो दाखयता तुमकां पयलीं कितू तें. सो 6 गार्लीक क्लव्स, 2 ग्रीन चिलीज, 1 आनियन घेयला, थोडे कोरिएंडर जाय पडटो आमकां, 1 टमॅटो, लिंबू जाय पडटलो आनी हाफ कॅप्सिकम घेयले. ओके, मागीर आमकां न्हू हे पावडर जाय पडटलो लायक टर्मरीक पावडर, गरम मसाला, सॉल्ट, रायस फ्लावर आनी बेसन फ्लावर. सो हें कितू घालपा तें क्वॉन्टिटी मागीर सांगता तुमकां. ओके, सो हें सगळें न्हू बारीक चॉप करून घेवया. सो दाखयता तुमकां कितको चॉप करपा तें. तुमच्या सुरेन करूं जाता वो तुमकां मेशीन आहल्यार मेशिनान करूं जाता. सो म्हाका तें चॉपरा हें आहा न्हू, सो हांव तेज्यान कोता. सो हें सगळें कोता आनी मागीर तुमकां दाखयता. ओके, सो तो चॉप केलां बारीक. ओके, सगळें. आनी हें आमगे क्रॅबा हें आहा न्हू तेंय चॉप केलां. आतां तितून आमी एड करुया. सो आतां तो तें चॉप केलो न्हू तें एड कोत्ता तितून. ओके, तें मिक्स करुया पयलीं. फर्स्ट आमी सॉल्ट घालया. ओके, तुमगे टेस्टा प्रमाण सॉल्ट घाले. घालता. सो 1 टीस्पून हांवें हिंगा गरम मसाला एड केला. ओके, सो गरम मसाला घायला. ओके, 1 टीस्पून सो. आनी हाफ टीस्पून हांव टर्मरीक पावडर घालता. मागीर तें बायंड जावपा जाय न्हू लायक पॅटीस ती अशें करून घोट जावपा न्हू. सो हांव तितून एक व्हडलेंशें हें मुगे धाकटें आहाय न्हू, सो एक व्हडलें रायस फ्लावर एड करपाचें. ओके, हांव मागीर हितून घातोलें. ओके, कितू घायलें तें बी. आनी 1 टीस्पून हांव बेसन एड करतलें. ओके, जस्ट एक तो बायंड जावपा लागून. ओके, आनी हाफ लायम घायलें. ओके, सो पयलीं मिक्स करून घेता आनी मागीर कितें जाय जाल्यार मागीर सांगता तुमकां. ओके, सो मिक्स कोता हांव पयलीं बरें हें करून घेता. सो हेचो मिक्स करून जालें आनी तुमचो एश करून लायक तेज पॅटी जावपा जाय. ओके, एशें कोन्न लायक एशें कोन्न उरो जाय तें इतली थिकनस. सो तुम ते प्रमाणे एड कराय. ओके, हांव मागीर सांगतलें कितें कितें घायलें तें हेचें. ओके, सो जालें. आतां मातशें वगत दवरया लायक 15 to 20 मिनट्सचें मॅरिनेट करपा. ओके, सो हेचें आमगे तें मॅरिनेट कर दवरलें तें जालां आतां ऑलरेडी मॅरिनेट. सो आतां हांवें हेचो रवा घेयला. सो तें डीप करपाचें रवा आनी फ्राय करपाचें. ओके, सो तो अशें करून प्रेस करपाचो कटलेटी भाशेन. ओके, आनी आमी रवा लायक बरें हें करूं ना सुट्टोलें. ओके, मातशें प्रेस करून घे. ओके, सो हांवें एशें करून रेडी करून घेता सगळें. सो हिंगा हेचें रेडी केलें आनी मुगे कायलूय तापल्या. ऑयल घायलें तितून. सो तें तापोलां. आतां आमी त्यो कटलेट एक हिंगा हितून प्लेस करुया आनी फ्राय करुया. ओके, नॉर्मल आमी कितको फ्राय कोत्ताय तेशें कोन्न ब्रावनीश जावपा पासून फ्राय करुया. ओके, मातशें टर्न कोत्ता सोका टर्न करुया सुटोर सोंपता तेका लागून. ओके, सो बऱ्यो त्यो स्लो उज्याचेर फ्राय करपा त्यो आमी. ओके, सो मागीर जाल म्हणटरी दाखयता तुमकां सोगलें.
सो मुगे सी फूड कटलेट्स रेडी आहे. ओके, तुम्ही ट्राय कोराय आनी चोय. त्याचं आत्म्याट तुमकां आयज वेदर बरें हा बायल्या सारकें चड वत न्हू. सो आय होप तुम मगे ती सी फूड कटलेटा रेसिपी लायक जाली आसता. पूण तुम तरी सी फूडा ते स्टिक्स मेळोनाय जाल्यार तुमच्यान क्रॅब मीट पासून घेवपा जाता. ओके, and if you like it, please like, share and मुगे चॅनलला subscribe करपा विसरू नाका. Till then, well, take care and I'll see you all in the next vlog and bye bye.